नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. उटंगराच्या पहिल्याच दणक्यान पालिकांचो कारभार एक्सपोज. काणकोण ते पेडण्या, वास्को ते सत्तरी, झाडा, पालसणा, कोसळणी, रस्त्यार बुट्टी, ट्रॅफिकाचे हाल. वेधशाळा म्हणटा आनीक 24 वरां. जीएमसीच्या लिस्टात सिलेक्ट जावन पासून वखदां सप्लाय करपाक नाटकां करपी कंपन्यांक करतले ब्लॅकलिस्ट. ब्रेन स्ट्रोकाचेर उपचारां खातीर जीएमसीचो न्यूरोलॉजी विभाग करतले मॉडर्न. खावडीच्या दरवाडी आड गोवा डेअरीच्या दूधकारांचे आंदोलन स्थगीत. मागण्यांचेर उपाय काडपाचे चेअरमॅनाचे लेखी उतर. खावड रुपयान सुद्धा वाडयल्यार परत धरण्यार. एसीजीएलच्या कामगारांनी काम वडयले बंद. कामगार मागतात 2 वर्सांचो बोनस. मॅनेजमेंटाचो कारभार खंय सारको ना. आणि खेळा म्हळ्यार एशिया कप ब्रिज सर्तीत भारत 4 इव्हेंटाचे सेमीफायनलीत. खेळा संचालक प्रभू देसाईन ब्रिजाची केली तुस्त. ब्रिजाचो शाळांनी प्रसार करपाची येवजण. गोंयांतली पहिली ऑल इंडिया ओपन नॅशनल तायक्वॉन्डो सर्त सुरू. 1,500 प्लेयरांनी घेतला वांटो. मान्सूनाच्या उटंगराच्या पहिल्याच दणक्यान शारांनी पालिकांचो कारभार एक्सपोज. काणकोण हायवे खचपाक सुरू. पासना कोसळूंक लागली. झाडां रस्त्यार आडवी. पणजे, वास्को, पेडण्या शारांनी बुट्टी. रस्ते उदका पोना. ट्रॅफिकाचे हाल. ही फक्त सुरवात. फुडल्या 24 वरांत आनीक उटंगराची शक्यताय पणजे वेधशाळेन उक्तायल्या. 12 तारखेमेरेन दाट पावस आसतलो आनी पहिल्याच पावसाक शारांनी लोकांचे हाल. दमदार सलामी सयत मान्सून गोंयांत दाखल. सगळ्याक राती सावन उटंगार. पेडण्या सावन काणकोण मेरेन. वास्को सावन वाळपय सत्तरी मेरेन. काणकोणा हायवेचे काम चल्ला. थंय पालसणा कोसळूंक सुरू. काणकोणात 4 रस्त्या हायवेची राखणे वणत कोसळिल्ल्यान ट्रॅफिक डायवर्ट करचो पडलो. घरांनी उदक घुसले. लोकांची धांवपळ. वास्कोय पालसणा कोसळ्ळ्यात. पालया पेडण्या रस्त्या कुशीक बांदिल्ल्या फुटपाथान रस्तोच उदका पोना. पीडब्ल्यूडीचो कारभार एक्सपोज. निमाणे लोकांनी फुटपाथ फोडून उदकाक वाट केली. स्मार्ट सिटी पणजे थंय वता थंय बुट्टी. पालिकांची प्री मान्सून नितळसाण एक्सपोज. पावसाचे पयलेच दडके सरशी पीडब्ल्यूडीचो कारभार एक्सपोज. उटंगारा सरशी पालसणा कोसळूंक लागल्यात. 4 रस्तो ते पोळे मेरेन कितलेशाच सुवातींनी हायवे खचला. रस्त्याच्यो कडो कोसळिल्ल्यान ट्रॅफिक डायवर्ट करचो पडलो. सगळी यंत्रणा बंद जाला. हायवे टोटली बंद आसा. डायवर्ट केला तरी सुद्धा गाडी मिसयूज जाल्ल्यान त्यो गाडी सुटना. सबंद काणकोणा सध्या परिस्थिती पावसान उदक भरल्यान रस्त्याचेर सायडी घालप गाडी शक्य ना. आनी 6 वरांचेर सावन घटना 2 कडेन जावन सुद्धा सरकारी यंत्रणेचो पुराय निष्काळजीपणा ह्या हातून दिश्टी पडटा. रातीन कितें जालें, उदक सारकें घरांक गेलें. थिंगा रावून इतलें उदक गेलें सारकें आनी सगल्या वचन उदक आनी तेका वाट ना. आतां हुंच्यान उदक सोडतें आनी एक सायडीन लायटनींग जाता. भिरांत दिसता कितें गोश्ट तें कळना. आतां थिंगाय बीन सेम जालें. तेमी म्हाका खबर ना रियली इंजिनियर जाला म्हाका खबर ना. थिंगा आतां थिंग कॉलेप्स जावन थिंग पडलें आनी थिंग तो आतां एक देवा म्हण ती वाट दवरला. रिक्वेस्ट करून तेमी ती एक वाट केल्ली. ती कोसळ्ळी आनी थिंगा कोसळ्ळें खरें बरें जालें. दिसान जावना. कित्याक काय म्हळ्यार थिंगा आमगेलीं हिंगा इस्कला भुरगीं शॉर्टकट वयताय. स्मार्ट सिटी उरली पयसूच. सध्या पणजेची ही दशा. पहिल्याच पावसान रस्ते बुडल्या. उपरांत गटारां उसपूंक आतां हात घाला. ट्रॅफिकाचे हाल. म्हणटा की अभी बारिश गिरने दो, पानी आने दो, तब मालूम पड़ेगा पानी रुकता है की नाही. हे तांचें उत्तर. पण जर फाल्यां जर प्रॉब्लेम जालो थंय जाल्यार कोण जबाबदार आसा? आतां आमी तेच जबाबदार आसा. हातून मेयर जबाबदार ना. कित्याक हांवें आतां कमीत कमी म्हाका दिसता म्हाजी 10 इन्स्पेक्शनां जालीं थंय. हीच परिस्थिती मांद्र्या. पालया आनी बोमा पीडब्ल्यूडीन फुटपाथ फोडून सोबितीकरण म्हूण केल्लें. ताचो परिणाम पळयात. रस्तोच उदका पोना. गाडयो रस्त्यांतल्यान अश्यो वाट काडटाल्यो. निमाणे लोकांनी फुटपाथ फोडून उदकाक वाट मेकळी केली. मुरगांव पालिका आणि WRDच्या कुफुसांवात वास्कोकारांचे पहिल्याच पावसान हाल. देस्तेरो वाठारात उटंगारान लोकांच्या घरांनी घुसलें उदक.
गटारां उसपूकूय पालिका आनी नगरसेवकांचें राजकारण. आनी हिंगा म्हाका दिसता जे गटर आहा तो मेन गटर 5 वर्सां या 7-8 वर्सां जाला आसतलो तो म्हाका दिसता क्लिनिंगूच जावंक ना. आनी दुसरें म्हणटा ते अंडरग्रावंड एक बोगदो आहा हे बोगद्याच्यान आख्खे बोगद्याचें उदीक टोटली हिंगा येयलें. हिंगा येवन आनी आख्खें उदीक टोटली भरोन आख्खे लोकांचे आनी फुडें घरां आहा ती घरां भरलीं. घरां भरून लोकांक त्रास जाले. ह्या भाशेन अगर जाता जाल्यार लोकांक सारके त्रास सारके चड त्रास. हांव मागता की म्युनिसिपालिटी कडेन चीफ ऑफिसरा कडेन चेअरपर्सना कडेन की तुमी जातले बीन ही गटरां पयलीं साफ करा. तेका जिम्मेदार आसा सीओ आनी आमचो लोकल MLA. जाली 15 वर्सां जाली तो निवडून येता जाल्यार हे आमचो जो ह्यो प्रॉब्लम आसा सॉल्व करना. एटेनिंग वॉल बांदला तेजी सगळी माती व्हांवून हांगा येयला. जर तो वयलो बांदता जाल्यार ह्यो सकयलो कंटिन्यू बांदूंक जाय आसलो तेणी इनकम्प्लीट कित्याक सोडला. ये भी पूरा मट्टी कल उधर से ऊपर से नीचे आया मट्टी. सब लोग बोगदा में उधर घर बनाता है. उन लोग को मट्टी उड़ाने के लिए किधर भी जगह नहीं तो वो लोग बड़ा खड्डे में मट्टी उड़ाता है. वो मट्टी पूरा अभी भाई के पत्थर ये इतना बड़ा बड़ा पत्थर ऊपर से नीचे आया सर. अभी ये सब कौन साफ करेगा? म्युनिसिपालिटी को हम लोग ने बुलाया, लेटर दिया, सब कुछ किया तो कुछ रिस्पॉन्सिबल लेता नहीं. Some municipal drains and there are some drains belongs to WRD. We cannot work for the WRD. All the major nalas, major drains belongs to WRD. It was their work and they had to take care on that. वाळपय कांय कडेन झाडां पडली. आम्ही येयले आणि ते कट करून सायडीक काढले. आणि तुम्ही आता म्हटले न्ही मान्सूनाची आमची मान्सूनाची फुल तयारी आसा. खंय जर झाडां पडली जावं आणि कितें वादळ जालें जाल्यार आमी ताका तोंड दिवपाक समर्थपणान हाजीर आसतले. हो फक्त पयलो दीस. पणजे वेधशाळेन फुडली 24 वरां आनीक खर उटंगाराची शिटकावणी दिल्या. पावसाचो नेट 12 जून मेरेन आसतलो. And heavy rainfall warning has been issued for next 24 hours and 48 hours means 8th and 9th. Heavy to very heavy rainfall will be at few places and extremely heavy rainfall at isolated places. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. GMCच्या लिस्टात सिलेक्ट जावन बसून वखदां सप्लाय करपाक नाटकां करपी कंपन्यांक ब्लॅकलिस्ट करतले. उपरांत त्या कंपन्यांक गोंयचे वखदां पुरवणीचे टेंडरात वांटेकार पसून जावंक मेळचे ना. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला. गोंयांत सध्या ब्रेन स्ट्रोकाचें प्रमाण वाडलां. GMCचे न्यूरोलॉजी विभागात स्ट्रोकाच्या उपचारां खातीर आधुनीक सुविधा उबारपाचो प्लान विश्वजीत उलयता. शुक्रारा आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन GMC आनी आरोग्य खात्याची एकठांय बसका घेतली. आत्र्या पयऱ्यान GMCत वखदां मेळना म्हूण कंप्लेनी येतात. टेंडर लिस्टेड आसूनय वखदां पुरवणेक नाटकां करपी कंपन्यांक खंय ब्लॅकलिस्ट करतले. कांय कंपनी जे टेंडरान भाग घेतलेले ते कंपनी सप्लाय करिना म्हणून तेंचो रेकॉर्ड मागयला. आयज आमचे डॉक्टरा कडल्यान रेकॉर्ड मागयला. डॉक्टरांचो ओपिनियन घेवन आमी त्यो कंपनी परत ते ब्लॅकलिस्ट करतले म्हणजे हे कंपनी परत आनी टेंडरान भाग घेवंक शकना. आनी ह्यो गोश्टी आनी ह्या वेळी जेन्ना आमी टेंडर काडटा यावेळी आमी परफॉर्मन्स गॅरंटी बी मागतले कंपनीची. म्हणजे जर ते दुसरे हॉस्पिटलांत बी सप्लाय करतले तेंचो रेकॉर्ड कितें आहा थंय हे सगळे लक्षांत घेवन करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. टेंडर घेवन बी टायमली सप्लाय करिना आनी हेजो त्रास मागीर लोकांक जाता आनी हेजो त्रास पेशंटाक जाता आनी गव्हर्मेंटाक वायट नांव येता. हे सगळे गोश्टी मार्गार लावपाचो प्रयत्न आमी चालू केल्लो आसा. गोंयांत ब्रेन स्ट्रोकाच्यो खंय केशी वाडटात. GMCत न्यूरोलॉजी विभागात आधुनीक सुविधा उबारपाची तयारी विश्वजितान केल्या. न्यूरोलॉजी हे डिपार्टमेंटाचे वेगळे डिव्हिजन केल्ले आसा. म्हणजे स्ट्रोक्सचो वाडला. स्ट्रोक्साची संख्या गोंय राज्यान वाडल्या. कॅन्सराचो रोग गोंय राज्यान वाडला. आनी ज्या तरेन आमी कार्डिओलॉजीचो सेटअप केल्लो त्याच तरेन आमी स्ट्रोक युनिट वेगळ्या तरेचो करपाचो आमचो प्रयत्न आहा. आनी डॉक्टर तेरेजा आता अमेरिकेक वयतली. ती बी थंय वचून एक म्हयनो आमी तिका धाडटले ऑब्जर्वरशीप करपाक. गव्हर्मेंट प्रपोजल पास करतले कारण थंय ती गेल्यार एक नवीन टॅक्नॉलॉजी न्यू टायप ऑफ ट्रिटमेंट स्ट्रोक मॅनेजमेंटा खातीर जे दिता ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न. ती शिकून येवन आमच्या लोकांक तेजो भरपूर फायदो जातलो. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकाच्या कामांचे विश्वजितान इन्स्पेक्शन केलें. आयज श्री विजय सरदेसायच्या माध्यमांतल्यान आमकां तेणी जे परमिशन दिल्लें आसा आनी आमचें काम फूल स्विंग चालू आसा. सरकाराचे फूल लक्ष ह्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलाचेर आसा. हांव पर्सनली आयज वचून पळयलां. HSCC एक सुंदर काम करता. आमी जर फेब्रुवारीन काम चालू केल्लें तर आयज पर्यंत म्हाका दिसता 3rd फ्लोरचेर पावपाचें आशिल्लें. आयज सगळे फावंडेशनाचें काम चालू आसा आनी सगळें फूल स्विंग काम टायम बाउंड मॅनरान सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल गोंयचे जनते खातीर उबें करपाचो आमचो प्रयत्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.